जेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्याची कृपा 1970 वर्सां मेवली आनी देवान म्हाका प्रवचन करूंक आपयलें, एक अस्तरी प्रवचन दिवपी त्या वेळार कोण मानून घेयत म्हूण नासलो. ती तर म्हाका खबरूच नासली. हांव फकत देवाचो पाटलाव करूंक सोदी. आनी हांव अशी खरेपणी हांव आत्वेंच तरेन जियेताली. म्हाका अशें दिसली देवान म्हाका हें करूंक आपयलां म्हणटच हांव सगळी उमेदीन आसली. म्हाका इगोर्ज सोडूंक हुकूम दिलो. आमचे जायते इश्ट गेले, जायत कुडयेक थोडे भोव उरले, जायतेच आमच्या कुटुंबाचे वांगडी. आमी जाल्या परी टॅबू तूं जाणोय कुटुंबाच्या एका मेलाव्याक जायतो वेल. तांणी म्हाका सजमन घेवंक ना म्हणजे हांव कितें आत्वेंच कोरी. हांव लोक कोत्ता त्या सोदाच्या ल्हान सुसेगाद जिवितांतली भायर आसली आनी म्हाका फारीकपण दिवचें पडलें. आनी हांवें तें बेगीनच दिवचें पडलें आनी त्या उपरांत हांवें तें जायते पावटी फारीक करचें पडलें. म्हज्या सारक्या स्थानार आसोन हें घडप आसपाचें न्हय आनी कोण एकल्यार प्रोत्ताचेर निबोन घातलेलो म्हजे वयचो तूं जाणो सारको न्हय आनी देव तुका सांगता प्रतिपाल करूंक तो कोस घेवचो गरज ना. हांव म्हणटा जेन्ना आमचे बदल कांय वस्तू म्हटलेल्यो आसात, लोकांन म्हटलें तूं टॅलिव्हिजनार वचोन कित्याक सत सांगिना, तूं संवसाराक उलयता आनी देव तुका तें करूंक दिवचो ना. हांव केन्नाय लोकांक कळोवंक जाय ते थोडे पावटी उक्तापे कोत्ता, पूण ते कोत्तोस थोड्यांक वायट लागता. पूण ताचो फायदो म्हजे माय, जेजू. म्हाका उगडास आसा रातची न्हिदोंक वेताना निराशी जाली आनी रावताली केन्ना उठोंक वेल जातलो म्हूण आनी हांव उठ्ठोच परो निराशी जाताली, आशेताली न्हिदोंक. कोणाक पूण हें घडलां? बरें, हालेलुया. आतां हांव खोशी आसा, हांव शांत आसा आनी हांव आनंद भरीत आसा. म्हाका म्हजो जीव आवडटा. हांव जाणो परत जल्म घेतला, पवित्र आत्म्यान बाल्तिस्म दिला म्हज्या सर्गीच्या मार्गार आनी हांव म्हजो जीव फलादीक करूंक वावुरता. आनी त्या वेळार हांवें म्हज्या इश्टांक सोदचें पडलें आनी जायतो काल हांव एकसुरी आसली, पूण आतां म्हाका जायते इश्ट आसा. जोशुआ म्हणटात, तुज्यान जिन्सावार देवाची सेवा करूं येता, पूण म्हाका म्हज्या घरांत आमी सेवा कोत्तेले हांव दोन्या देवाची. आमेन. केन्नाच तूं क्रिस्तांव म्हूण सांगोंक लोजो नाका. देखून हांव लोकांक ही वोस चोर्या कोर म्हूण म्हणना. म्हाका वेळ मेवतोसा लोकांक उक्तेपणी विचारता तांकां क्रिस्त घेवंक जाय जाल्यार आनी कारणूच ना तुवें उबो रावना जावंक, तर तूं हांगा उबो रावना जाल्यार तूं केन्नाच भायर संवसारांत थीर रावपाक ना. तो आयज दीस थारावो घेवंक आनी हांव तुका विचारता तुज्या जिवितांत कसलीय पूण समजूत आसा ती बंद कर. देवा पासत तो बंद कर. थंय भायर आसात त्या दुसऱ्या परी जायनाका. चिंती नाका तूं ताचे परस बरो म्हूण, तांचे वन बरो म्हूण उडो नाका. पूण खात्रीन राव की आमी समजूंक जाय आनी जियेता एक सगळे पळयतल्या दोळ्या खाल्या देव सगळे पळयता. जोएल 3:14 बायबल म्हणटा, जायती आसात थारावणेच्या दारीन आनी हें सत मानता. आनी आयज हांव तुजें चिंतिना, पूण जेन्ना हांव हो निरोप तयार करताली हांव चिंताली मिलियनांनी लोक जो हे वेळार वो टॅलिव्हिजनार पळयतात आनी जायत घडयेक तुमी थारोवणेच्या दारींत आसा. घडयेक तूं कितें करूंक सोदताय जें तूं खोलायेकथान जाणो तें वायट म्हूण, तूं जाणो तें बरें न्हय, तूं जाणो हें खरेंच देवाक तें नाका म्हूण, पूण तुका तें आराम दितलें, तुका तें जाय तें हाडून दितलें, तें तुका मेवतलें देव दितलो आसलो ताचे वेगी. म्हणटच तुका तें समजूत घडूंक कबलूत करची पडली आनी तुवें संवसारी वाटेन. आनी आयज हांव तुका विनंती करता तें करी नाका, समजूत करी नाका. देवाक राव, कित्याक थंयच तान खरें येस मेळटा. म्हाका खूब खोशी आसली मिनिस्ट्रीन येवपाक आनी प्रवचन करून आनी सगळ्या संवसाराक वचोंक. म्हणजे देवान म्हज्या मोतीन घातलें. ती फकत म्हजी अभिलाशा नासली, म्हणजे ती म्हज्या भितर आसली. हांवें म्हटलेल्या परी भुकयलेली सुरू करूंक. आनी हांवें हांगा थोडें भोव केलें आनी थंय कितें केलें आनी हांगा थोडें केलें आनी थंय कितें केलें. मातशें आगोड आसलें. तूं जाणय जेन्ना तुजो वावर थोडो आसा न्ही, तूं आवडयताय कितें पूण महान. आनी म्हाका आमंत्रण आयलें कॅलिफोर्निया उलोवप करच्याक आनी ती पयलोच फावट आसली की देव आनी हांव खरेंच इतली पयस वचोंक म्हणटच आमी उमेदीन भरलेले. हांव आनी थंयसर एक मनीस आयलो आनी म्हटलें, हांव तुजे मिनिस्ट्रीचो पाटलाव करता थोडो भोव. आनी ताणें म्हटलें हांव अंतरेकता तुमचो मॅनेजर जावच्याक.
आनी तो म्हणटा हांव तुका गॅरंटी दिता की थोड्या वेळा भितर म्हज्यान तुजें नांव सगल्या संवसाराक फामाद करूं येता. हांव तुका एक उलोवपाचो कॉन्ट्रॅक्ट काडटलो, तुका एक दीस सुट्टी आसपाक ना, ब्ला ब्ला ब्ला. बरें, पूण एक मिनीट चिंत नाका, म्हाका तें नाका आसलें, म्हाका जाय आसलें. आनी जाणूय असल्यो परिस्थितीन आसतोच आमकां चिंतोक ताल्ली येता, हें आसा होच देवाचो जबाब, देवान सारक्या मनशाक धाडल्या. पूण त्या दनपारां हांव म्हजे खाटीर जॅम काडूंक सोदी, म्हाका म्हज्या आनकोड्यो चाबूंक लागल्यो, तें करी नाका, तें करी नाका. आनी हांवें आयकलें देवान म्हटलेलें, तूं तें सोडून दिल्यार हांव तुजो फुडारी जातलो आनी हांव तुजो मॅनेजर जातलो आनी हांव पळयतलो लोकांक तुजी वळख दिवंक. हांव पोत्तून नियालतोच म्हाका कांपेरो सुट्टात चिंतून की हांव फकत एकूच निर्णय घेवंक पाटी आसली. आयज आयक म्हजें, हांव एकूच निर्णय घेवंक पाटी आसली, त्या मनशा बरोबर वचोंक आनी न्हय देवाचेर पातयेवंक. आमचे उर्बेन आमकां मार दाखोवंक जाय आनी आमी आतां सोडून दिवंक तयार आसूंक जाय. जर ती वस्त आमकां मेळपाक एक वायट रस्तो आनी देवाचेर पातयेवंक जाय. आमी जाणो तो गोंडोल जो एब्राहाम आनी सेरान सापडली, कारण ती पातयो नासली देवाचे बासणेचेर जी ते वेगी येवंक नासलें, म्हणटच ताका एक इकमत आयली. बायलांक बऱ्यो इकमती येतात आनी केन्नाय ती घोवांक आपल्याक जाय तें करूंक फुसलांक बरी हुशार आसात. सदांच न्हय, पूण केन्नाय. आमी पयला बागीन जेन्ना एवान आदवाक आपल्या बरोबर आप्पल खावंक फुसलायलो, हांव आजुनूय हेवेचो गुन्यांव करिना, ताका जबाबदारी घेवंक जाय आसली. तुमी म्हाका वेल दिना थंय सुरू करूंक. पूण सेरा एब्रामाक फुसलायलो आपले चाकोरीक दुसरी बायल कशी घेवंक, तिका गोरबेस करूंक, तिका भुरगें मेळच्या खातीर जें तिका तें जाय आसलें तें देव दिनासलो आनी तें रावोन थकलेलें. आतां चलत कितें ती काणी जावं, आमकां सगल्यांक असलो वेळ आयला चुय आमकां सोयोग मेळ्ळा तें सगळें खूद घडटा तशेंच करच्याक. देखून हांव लोकांक सांगूंक सोदता, तुज्या शिर्विसेन हेर सगळें प्रमोशन मेळच्याक आडकान नाटकान करतात ती करी नाका. बेश्टोच इश्टागोट जोडूंक आनी तांकां देंगी दिवंक ज्या लोकांक तूं लागीं दवरूंक शकना, कारण तूं चिंताय ताचे लागीं आसा तांक तुका जाय ते जाग्यार पावोवंक. हांव तुका सांगता, जो देव तुका पावयना तूं थंय पावचो ना, कारण ज्या जाग्यार तूं तुका पावयताय थंय तुवें रावोंक जाय. पूण देवान तुका पावयल्यार तो तुका दवरतलो. आमेन. आनी जेन्ना तुजो बॉस सुरू करता तुका सांगूंक थोड्यो वस्तू करूंक ज्यो मातश्यो तुज्या भावार्थार आड वेतात आनी ताका कशी करूंक जाय म्हूण तुका गरज पडटा भाग घेवंक, कोणाक तरी फोटोवंक ओ ताका कशी करूंक, तुका घडयेक तुज्या फॅमिली सांगाता वेल सारूंक आनीक मेलो ना आनी आतां तुज्या इगोर्जे वचो नजो कारण तुका ताका खोशी करूंक जाय. तेन्ना तुवें म्हणूंक गरज, तूं जाणोय कितें, हांव क्रिस्तांव आनी गरज म्हाका हेरा भावार्थ्या सांगाताक रावोंक आनी देवाच्या घरान आसोंक चड म्हत्वाचें म्हाका. आनी तूं जाणें म्हाका ही सर्वीस आवडटा, म्हाका हांगा रावोंक जाय. आनी हांव म्हणना तो आयतारूच जावंक जाय म्हूण, पूण तुज्यान तुजो सगलो वेळ तुजे शिर्विसेकूच दिवंक जायना. म्हणजे लोक म्हाका जायते पावटी सांगता, म्हणजे हांव लोकांक वखता, हांव जाणो तो लोक बरो आनी देवाक मानता म्हूण, पूण तांकां देवाक दिवंक वेळ ना. ती आपल्या बिझनेसान चड बिजी आसात. तूं तो देवाक तुज्या जिवितान मुखार घातल्यार कितें जायत? पयलो सोडून काड देवाचें राज आनी ताचें बोलेपण आनी ह्यो सगल्यो वस्तू 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 तुका आपशींच मेवतल्यो. आयज म्हाका मातशें बरें दिसलें. जाणाय तुज्या जिवितान तुज्यान दोन तरेचे दूख सोसूंक जाता. एक गरीबसाण आनी दूख जी तुजेर येता जेन्ना तूं देवाक तुज्या जिवितान मुखार घालिना आनी सोच सांगता तूं दुखी आसतलोय. तुज्या गिरेस्तकायची पर्वा करिनाका. संवसारांतले थोडे गिरेस्त आनी फांकी वत मनीस जावन आसा चड दुखेस्त. हें आमी सगळीं जाणा. म्हणटच आमचे लागीं बायलान कितें आसा तें पळयनाका, आमचे लागीं भितर आसा तें गरजेचें. आनी आमी गरज ना आमच्या बेजाक नमस्कार करूंक आनी सगलो वेळ घुसपोंक आमच्या चिंतनांनी. बरें, हांव चिंता हांव चिंता हांव चिंता हांव चिंता हांव चिंता
तोंड बोंड कोर आनी आयक देव कितें म्हणटा. देवाक कितें सांगोंक जाय, तूं कितें करूंक तयारी कोत्ता हाची. 1 कोरिंथ्यांक 2:12. आमचे कुडीक दूख बोगोत आमी देवाक पयलो स्थान दितोस, पूण तसली दूख आनंद उत्पन्न कोत्ता. आतां म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय थोडे भोव संवसारांतली उर्बा विशीं आनी संवसाराची फिलॉसॉफी विशीं आनी संवसाराची जानवाई विशीं आनी तसलें सगळें. आतां आमकां मेवोंक ना उर्बा जी आसा संवसाराची, पूण पवित्र उर्बा जी आसा देवाची, जी आमकां दिल्या आमी नियाळूंक सोजमोंक आनी आपणाक त्यो देंगो पवित्र देणे आनी आशिर्वाद उक्त्या मोनान आनी भरपूर सो आमकां फावो केला देवान. म्हणटच आमकां ना उर्बा संवसाराची, पूण आमकां आसा पवित्र आत्मो जिवो दिवं. कोणाक पूण थावे जाला ते केद्दे भाग ते आमकां संवसाराची उर्बा ना, पूण आमकां आसा पवित्र आत्मो जिव्या देवाचो, जाचे बिराद आमचे भितर आसा. आतां वाचुया आवेसर 14 आनी 15 तेच आवेसरान. ज्या मनशाक आत्मो मेलोंक ना, ती देवाच्या आत्म्यांतान येतात ते घेनांत. ते तांकां एक पिशापण आनी ती ते वळखूंक शकनांत, कित्याक आत्म्याच्याच वरवीं ह्यो वस्तू तपासून काडूंक जातात. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेल्ला ताच्यान सगल्यो वस्तूचो अर्थ तपासून थारावंक जाता. तूं फकत तोच भितर समजांक एक संवसारी अनभावार्थ्याक तूं तुजें दुडू कित्याक दिताय तें. म्हाका उगडास आसा एक बिझनेसाचो वडील एक पावटी म्हाका सांगतना की तो म्हाका आदार दितालो. तो आसलो मनीस जाका हांव काम कोन्नी, तो म्हाका आदार दितालो. म्हाका थोडे प्रश्न आसले देव आनी म्हज्या टॅक्सा वरवीं. आनी ताणें म्हटलें बरें पयलीं सुवातेर तूं चड पयशे दिवन काडटाय. ताका सोजमोंक ना. तुजें संवसारी सोजमोचें ना, कित्याक तूं तुज्या पुऱ्या सुमानाच्या शेवटाक प्रवास करून हॉटेल बिलां बोत्ताय, येवन आनी पळोवंक संवसाराच्या शेवटाक अस्तोरे जे फकत तुजे लागीं उलयता. आनी इतलेंच न्हय, वर्दो वेल तितको बॉब मारता. ते तांकां बिलकूल सोजमोचें ना. आनी आमी बंद करूंक जाय संवसारांत आमकां सोजमोंक घेवन. कामाक आसलेल्या लोकांक तुका सोजमून घेवंक सोदिनाका, ती तुका सोजमोची ना. तुज्या सोयऱ्यांक तुका सोजमून घेवंक सोदिनाका, ती तुका सोजमोची ना, ती तुका सोजमोची ना. पूण एक बरें, तुज्यान ताका सोजमोंक जाता कित्याक तूं थंय पावलाय. म्हणटच तुका आसा थोडी भोव काकूत. वर्स 15. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेला म्हणजे आमी सगळीं, हे पोरी तो जियेता, तो आपले तांके भायर जियेना आनी आपली चिंतना वयर. तो सगळें करून पळयता, तो तपासता, चवकशी करता, सुटपास करता प्रश्नाचें आनी सगळें थारायता. बाबा जेन्ना तो आदार दिवपी मनीस कॅलिफोर्नियाक येवन म्हणूं लागलो म्हज्यान तुका फामाद करूं येता आनी म्हाका फकत थोडेच म्हयने लागतले, हांव तकलेन चल्लेली तर हांव रोकडीच सही करपाची. पूण हांव खाटीर आड पडली तेन्ना तें शाणेपण पवित्र आत्म्याचें सुरू जालें म्हाका खोटावंक. म्हाका भितर म्हाका कितें आत्वेंच दिसोंक लागलें. म्हाका तें दिसोंक नाका आसलें. म्हाका देवान वय म्हणोंक जाय आसलें. म्हाका जाय आसलें तें जावंक देवाचो वेल आनी देवाचो मार्ग. म्हाका तें जाय आसलें जावंक देवाचो वोर. पूण हांगा भितर हांव जाणो कितलोसो लोक आतां हांगा निराशी आसा कारण ताका आत्वेच थावें जालें जेन्ना ती काजार जाली अनभावार्थी लागीं. चलात म्हाका एक गवायकी आसा. वय हांव चिंताली काजार जातूच म्हज्यान ताका बदलूंक जातलो म्हूण. ओ 40. जर तूं काजार जातोस ताचे कसले गूण तुका मानना तो ते आनीकय वायट जातले. ओ तर आतां तुका सग मेवता तुजो भावात पालूंक आनी देवाक मानूंक आनी तूं भितर सरला तांतले तुका अशेंच भायर सरोंक मेलो ना. चलत आतां काल हांव चिंताली जेन्ना हांव उलोयताली जेवणाक बसोना जावंक एक मनशा सांगातचो अनभावार्थी आनी वायट कर्तुबा आदारपी अश्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका दिसल्या परत वचोन म्हणूंक आतां हांव तुज्या घोवा सांगात जेव नाका म्हूण सांगिना. तूं जाणा घरा वचोन म्हणून का म्हज्या तुज्या बरोबर जेवंक जायना.
बायलो कितेंय जावं तुजा न्हय दादले अशें कोत्ता ते एक सुंदर वस्तरेक पळयतात आनी तुजा न्हय ते ओन बावरती पूण ते चिंतात थारवो घेवया पवित्र आत्म्या सांगाता चलोंक आनी वय जर तुका कितें जाय जाल्यार म्हाका तें जाय आनी तूं ना म्हणटा कित्याक तूं सोत मानता की देव ना म्हणटा म्हूण हांव तुका सांगता तुका कुडीची दूख जातली तुजे कुडीन दूख जातली आनी उवेली आयकोंक येतल्यो पूण तुज्या भितर कसलो चमत्कार जावचो आसा आनी तूं आनीक एक परीक्षा पास जातलोय एक व्हडली परीक्षा स्वताक ना म्हणोंक आनी देवाक वय आनी तुजो इनाम जेरूल येतलो अब्राहम आनी सेहरान वर्सां पालूंक ना आनी आजुनूय आमी भोगता इश्माएलाचो परिणाम आनी तांणी फकत रावोंक जाय आसलें आनीक थोडो वेळ आनी म्हणून देवा हांव मुखार वेचना तूं न्हय तर जाल्यार म्हाका तें नाका चलात आतां वाचूया 1 पेद्रू 4 1 to 5 हे आसात चड म्हत्वाचे ग्रंथ जर तूं खरेंच हे शिकला तर ते चड बरें तो जेन्ना जेजून आपले कुडीन आमचे पासत कोश भोगले आनी तूं स्वता शिडूंक जा त्याच चिंतांनी आनी कारणान सोंसणिकायेन कोश भोगूंक पूण न्हय देवाक नाकारूंक तो राची सोजमोनी दर दिसा तूं स्वताक वेळ आदींच तयार कर म्हणून हांव नकलो आयज हांव संवसारान कितें भोगूंक पावत तो हांव नकलो कामाक म्हाका कित्याचो फुडो करूंक पडत पूण हांव आतां निर्णय घेता की हांव स्वता सोंसतली पूण देवाक नाकारची ना चलत हांगा आसा तांकां पयलें सोजमोलें आनी आतां सोजमोनी हे वाटेन पावंक लागली तुवें तुजेच लागीं उलोवंक जाय तूं जोयतीवन जिवीत जियोचो ना अशें पुरी म्हणटोच तुका तें करूंक कारांक जाय कारण जावन गेला एक व्हड उतर म्हज्या उलोवपान गेल्या थोड्या वर्सांक हांव उठ्ठा आनी कारण आसा म्हूण लोकांचो मोग कोत्ता कारण आसा म्हूण हांव मागणें कोत्ता हांव शिकता देवाचा सांगता वेल सांगता कारणांक हांव कारणाक लागून लोकांक बरें कोत्ता हांव म्हाका दाखयता त्या लोकांक बक्षिता आनी म्हज्या फोटी सांगता कारण नासतना म्हाका विचारी पासून नाका म्हाका कशें दिसता तें कित्याक जायते फावटी म्हाका हाचे बदल बिलकूल बरें दिसना पूण आमी भावना परस व्हरती आमी नव्यान जल्मल्या उर्बान भरलेली सोत मानपी जिव्या देवान आनी आमकां दिसता आमकां जाय ते पोरमाणे जियोंक गरज ना हांव तुका कितें सांगता तुज्यान कांयच नासतना जियोंक जाता पूण देवा विशीं न्हय हांव तुमकां सांगता तुज्यान कांयच नासतना जियोंक जाता पूण देवा विशीं जियोंक जायना तो म्हज्या चड गरजेच्या लिस्टार वयर आसा आतां उगडास तर गरज ना तुवें तुज्या तालनेक पाल दिवंक जर तुजी कूड पासून पाल दी म्हटल्यार देवान तुका गरज तें दिला आपल्याशी येवंक आनी देंवचाराक पाठ करूंक परत आयज जिंचे म्हज्या वांगडा आसा तालने वयर तुमचे प्रश्न घेवन बरें तर चल सुरवात करुया न्हय बरें ही आयल्या जॅकलिनाची टॅक्सिस्तान आनी तें म्हणटा तालने बद्दल चिंतूंक संवय जावं येता कारण तुज्यान ताचो कसो फुडो करूं येता जर ताचेंच तुवें चिंतल्यार कारण तें वचोन जालां तूं जाणय हांव कितें चिंतेत जालां तालनेन पडना जावं कित्याक तालने बद्दल वडीक चिंताय म्हणटच अशें दिसता एक शीम आसोंक जाय जानवाय आसोंक जाय ताचो फुडो करूंक आनी तें तुजो प्रश्न बरें एक वस्त खात्रेची आमी खरेंच कित्याचें चिंतूंक गरज ना आमी सगळ्या पासून मागणें करूंक जाय म्हणटच जाबाब मेवता फिलिपकारांक 4:6 कसलेच उस्के काडूंक नाकात कसलेच म्हणजे तुजे खूद तालनेचो पासून उचको काडूं नाका कित्याक तो भावार्थ न्हय आनी आमकां तर खंयचेय वाटेन देवाचो आदार मेवता तो भावार्था विशीं भावार्थ नासतना देवाक खोशी करूंक जायना देखून कसलोच उस्को करिनाका पूण सगळ्या वस्तूंनी मागण्यांनी विनंती उद्देशी आर्गां दी
देवाक तुजी विनंती कोलोदी आनी उपरांतची शांती आनी समजुकाय मेवतली ती तुजी जातली म्हणटच कांयच फायदो ना तुजी ताल्लेचो हुस्को करूंक. तुका एक दिलती तूं जाणय परवा करिना असली चालूंक नाका. सोद तें खोला एकठाण मागणें करूंक ताचे विशीं देवा मुखार आनी ताका गोमोवंक की तूं जाणय तुज्यान स्वता ताल्लेक पाठ करीन येजो म्हूण की तुका ताचो आदर जाय. आनी उपरांत सदांच हांव लोकांक सांगता शीक देवाचें उतर त्या भागांत जंय तुका आडकोल जाता. जर ते लिंगाचे पातोक ते शीक, जर ते आशा ते शीक, जर ते राग ते शीक. तर आडकोल जी आमकां आसा ताचो जाबा मेवता देवाच्या उतरान. वय म्हणटच एक भिरांतीचो मुद्दो आमी भियेता एका भागांत पडत म्हूण. आनी आमकां देवाक निराशी करूंक नाका. आमी देवाचो मोग करता आनी ताका निराशी करिनाका म्हणटच ती भिरांत सोंपेपणी भितर सरता. तूं जाणय ना हांवें एक परत केल्यार कितें आनी एक वस्त तुवें सजमोंक जाय. जरी तूं ती परत केल्यार पासून देवाक पयलेच खबर आसली तुवें ताच्या वांगडा सोयरीगो जोडच्या आदीं आनी तो तुज्या सांगाता वावुरतलो आनी तुज्या सांगाता वावुरतलो तुका मेकलो जायसर. आनी ताची खोशी तुमकां आदार दिवंक त्या भागान तो तुवें भायर रावन आगोड करूंक तोच वीत करिना. तो आमचो मोग कोत्ता म्हणटच बरें आसा. हो एक प्रश्न जबिंदान येता आनी तो म्हणटा आमी वेपार विशीं समाजान जियेता आनी वेपार आमचे अनुसमचो आमचेर प्रभाव पडला वस्तू आनी आदी. आमच्या जिवितान कितें उणें आसा देखूनच आमी सगळी वस्तू विकती घेतात आनी आनंद मेळोवंक तोच वीत कोत्तात वायट सुवातांनी. तर तुजी सूचना कितें कुटुंब वयर काडूंक ताणें ह्या सगळ्या तालनेक फुडो करूंक जे तांकां सदांच सोयतायतात मिडिया वरवीं तांचें मन वायट वस्तूचेर बरें जेरूल हे शिकोवणे उद्देश येता आनी तांकां वेगी शिकोवन दिवंक खात्री करूंक की तुजीं भुरगीं चड म्हत्व दिना वस्तूंक आनी हे सगळ्या समाजान आयज चड कठीण. जायतीं भुरगीं इस्कॉलान तांचे भुरग्यांचे संबंद आसून ती चिंतात ताचे कडेन आसूंक जाय एक वस्त जी सगळे कडेन आसात आनी तूं जाणय यातलो बरो ब्रँड आनी तांतलो बरो ब्रँड. पूण तूं जाणय आमी सदांच जावंक फावना आमच्या भुरग्याचे गोट इश्ट. आमी तांची वडिलां जावंक जाय आनी वडिलां जावप म्हणजे तूं घेताय तो थारोवप ताका सदांच आवडचो ना. म्हाका दिसता चड म्हत्वाचें भुरग्यांक शिकोवंक की त्यो वस्तू आनी त्यो आसल्यार बरें दिसता पूण तांचो आनंद तांतूंतूच ना. हांव म्हजे धुवेक लेगून पळयता ताचे भुरग्यां बरोबर तूं जाणय तांकां फकत गमोवन तूं जाणय की हें न्हय म्हूण जिविताचें चड म्हत्वाचें वस्त. देवान तुका आशिर्वाद दिला तें व्हडलें पूण ह्या जिवितान चड म्हत्वाचें न्हय. आनीक एक वस्त म्हाका दिसता तुज्यान करूं येता भुरग्याक आदार दिवंक शिकोवंक कसो सगळें जें ताका कडेन आसा तें वांटूंक भाग घेवंक. अशें करूंक तांकां केन्नाय व्हरोंक जाय पळोवंक कसो गरीब लोक रावता आनी संवसारान आसा ती गरज खलो एकठांय पोरशी पळोवंक. अशें जावच्याक तांणी कसले मिनिस्ट्रीन वावरूंक जाय कसली आवटरीच मिनिस्ट्री इंटरसिटीन आनी तांकां एक मिनिस्ट्रीचे भोंवडेर व्हरोंक. पूण हांव कबूल करता हाचे पासत तुवें वावरूंक जाय. म्हाका दिसना तूं अपेक्षा दवरता की तसल्या कित्यान ताका प्रश्न आसतलो त्या भागान कित्याक आमकां निरोवपाची बुड्डी आयल्या की आनीक एक वस्त आसा जी आतां तुका आसोंकूच जाय जर तुका खरेंच खुशाल जिवंक सोदता. आनी म्हाका कळोन आयला की थोड्यो वस्तू ज्यो ती सोदतात म्हणटच ती तुका पयलींच मेवली म्हणटच तें अशें आनी उपरांत तें चड वेल न्हय म्हणजे केन्नाय सुमाना वयर न्हय तें चडूच आनी खरेपणी हाचे वयर तुका कांयच बिलकूल दिसना. तर तुमी खरेंच चत्राय घेवंक जाय चड आशेची जायना आनी वांटून दिवपाचो आनंद मेळून घेवंक आनी फकत घेवपाचो. आनी एक वस्त मिडिया बदल ह्याच विशय वयर प्रश्न आमकां आमी खंयच्या क्षेत्रांत ताल्ली येता आनी जायते फावटी त्या चित्रांनी बुडटा जावं त्यो लिंगाच्यो चित्रां ओ जेवणाची. तूं जाणय जेन्ना तूं रुचीक जेवण जेवंक सोदताय आनी सगळे तुजे लागीं उलयता जेवण कितलें बरें दिसता. केन्नाय गरज आमकां सुरक्षा दिवंक असल्या वस्तू विशीं जी तालनी उत्पन्न करता आनी जिवी दवरता ह्या वेळार आमच्या जिवितान. वय आमी जेरूल चोत्राय धरूंक गरज आमी कितें पळयता तें आमी कित्या नदर घालता आनी तूं जाणय तुवें फकत म्हणचें तुज्यान आयज एक वस्त ऑर्डर करूं येता तुज्या घरान कॅटलॉग्स येतात तांतले आनी तूं जाणय जर तूं मनीस जो तालनेर पडटा वस्तू पळोवन तर ते भायर उडय. म्हाका दिसता साबार वांटो आसात आमी सुरक्षा जावच्याक पूण म्हाका दिसता आमी सदांच आशे बदल मागणें करूंक जाय कित्याक आमी जदवाद संबंदीक समाजान जेवता. म्हाका दिसता तातूंत सांपडोंक चड सोंपें म्हूण वस्तूचेर चड लक्ष दितात आनी बायबल म्हणटा ही आशा चोरतेली आत्मो मनशाचो जो आशेचो आसा आमी आशा पयस करूंक जाय. आनी तूं जाणा बायबल आमकां हेवूय सांगता एक भावार्थी म्हणटच आमी जेवण पासून जेवंक जायना एक सांगाती क्रिस्तांव बरोबर जाका आशा वायटपण आनी हे सर्ती वस्तू आसात ताका नाका आमी आशेचे जालेले ताका जाय आमी उपकारी जालेले हातूंत व्हड अंतर आसा.
म्हणटोच हे असली थोडे बरे प्रश्न. वय तूं जाणोय आमकां सदांच बरें लागता तुका उठोर भेटूंक, उठोर आनी हे सगलो वेल कोत्तेले चड म्हत्वाचें आमी तुमकां कोलीत करूंक की सोरी आमी सोत मानता आमचो प्रोग्राम तुका आदार दिता म्हूण कारण तो उतरान बोल्ला जाची तुका गरज. चॉयस मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची. आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोळ केली म्हूण. सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगोडटा. उपकार कर आनी मेळो choicemaya.org आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवंक. आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी पळय आनी आमकां सांगात दी आमी संवसाराचे सरभोंवती क्रिस्ताचो मोग परगोटूंक.